कोलवा पंचायतीचे इलेक्शन झाला फॉर द पोस्ट ऑफ सरपंच and deputy सरपंच. Total member is 9. Out of total all 9 members were present, and 2 nomination forms issued for the post of sarpanch and 2 nomination forms were issued for the post of deputy sarpanch. Then voting was held, and Nitendra Ramchandra Kadalkar voted 6 number of votes, and Ajaksha Bhatte voted 6 number of votes. Nitendra Kadalkar vote received 6 for the post of deputy sarpanch, and Ajaksha Bhatte for the post of deputy sarpanch. So Nitendra Ramchandra Kadalkar declared as the sarpanch of village panchayat Kolwale, and Ajaksha Bhatte declared as the deputy sarpanch of village panchayat Kolwale. As the presiding officer, NB Parwar, video office Bangladesh. For the post of sarpanch, opponent candidate was Dasharat Vishnu Bicholkar, and for the post of deputy sarpanch, the opponent candidate was Rati Prakash Warkhankar. फाटी आम्ही कोलवाचे पंचायती सरपंच लागलो आनी डेप्युटी सरपंचाचेर नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडलें. तेचे आयज इलेक्शन जाल्लें आहा आनी त्या इलेक्शनान हांव 6 विरुद्ध 3 मतांनी निवडून येयलो सरपंच. आनी डेप्युटी सरपंच जी आहा ती आमची अजक्ता भट्टे, ती 6/3 विरुद्ध मतांनी निवडून येयली. वोट ऑफ कॉन्फिडन्स हाडपाचें कारण कितें? आमकां कॉन्फिडन्सान बी घेवंक नासलें पण आमी तेजेर वोट ऑफ कॉन्फिडन्स हाडले. नो कॉन्फिडन्स कारण कितें आसलेलें नो कॉन्फिडन्स घेवपाक? खुबश्यो गोश्टी आसल्यो ज्यो आमकां कॉन्फिडन्स घेवंक नासल्यो आमी केल्ल्यो. तेजे आमी कंप्लेनूय दिल्लेले आहा डायरेक्टर पंचायती कडेन, आनी तेजे उपरांत आमी नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडलें. आतां तुमचें डेव्हलपमेंट फुडें कितें? आमी सगळ्यांक घेवन डेव्हलपमेंट कोलवाळेचें करतले. पयलो आमचो मेन म्हणजे गार्बेजीचो प्रॉब्लम आहा पळय व्हडलो, तो मेन गार्बेजीचो प्रॉब्लम आहा. गार्बेजीक लागून तुमी पयले आसतले भितर एंट्रन्साक बी गार्बेज उडयल्ली आहा. ते आमी ऑलरेडी ती फायल प्रोसीड केल्ली आहा. बिडोय थोड्या कितें कामाक लागून ती उरलेली आहा. ती पयली आमी फायल क्लियर करून जी कॉन्ट्रॅक्ट बेजिकाचेर आमी तो हे करून गार्बेज जी डोर टू डोर कलेक्ट करून आमी ती गार्बेज तो कॉन्ट्रॅक्टराक दिवंक शकता. सेकेंड आमचो जो आहा उदकाचो बी प्रॉब्लम आहा ते आमी एक टाकयेचे फाटीं रेजोल्युशन घेतलेलें. ते आमी फुडें मिनिस्टरा मेरेन धाडून तें काम करून घेतले. आनी आमचो एक फीश मार्केट म्हाका करपाक जाय कोलवाळे, तोय आहा. तोय आमचो डेव्हलपमेंट फाटीं आमची फायल कितें तरी थोडी खंय तरी अडकलेली आहा ती आमी करून घेतले आनी ते बी फुडें व्हरतले कामाक. सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी तें काम करता. पंचायत बॅक्ड बाय खंयची पार्टी पॉलिटिशियन कितें इनवॉल्व आहा हितून? BJP काँग्रेस खंयची तरेची पार्टी आसता? फाटल्या पंचायतीचे आमी 3 जाण मेंबर आसलेले. आमकां विश्वासान घेवन आमी भायर सरपाक लागले. तेन्ना आमकां आमदाराचो हे येयलो मॅसेज येयली कितें तर तुमी हें करतालो आमी पंचायत करुया बऱ्या लोकांक लागून, लोकांच्या इंट्रस्ट ऑफ लोकांक आनी डेव्हलपमेंट करपाक जाय लागून. आनी सगळ्यांक कॉन्फिडन्स घेवन करा म्हणलें आमकां. तेन्ना आमी ती पंचायत म्हणून ती काँग्रेसीची आसतली पंचायत काय? ते आतां आमदाराक कित्याक पडटली. आमदारान आमकां सपोर्ट केला पूण पंचायत करपाक आनी तेणीच केल्ली आहा. हांव हे पंचायतीन 1988 पासून आसलो अप टू 2007 ऑलमोस्ट 20 वर्सां वयर. आनी नॉन करप्ट लोकांची कशी पंचायत काम केलें आमी आनी लोकांचे सोयी प्रमाणे लोकांक जाय तेन्ना आमी हजर आसताले. मदींच्या कालावधीन खूब वर्सां जाल्या उपरांत एंटी इन्कम्बन्सी येयली. साहजीक येतात सगळ्यात कडेन आनी ही पंचायत आमच्या हांवें दुसरे सायडीन गेली BJP ग्रुपान. पूण वास्तवीक आदल्या लोकांच्या अनुभवान ही पंचायत जाली तेन्ना हे 2-3 मेंबर सरपंच डेप्युटी सरपंच इतके करप्टेड जाले, करप्शनान गेले. एक गांवच्या लोकांक धाक दवरलो, भयभीत केलें, एक गुंडागिरी वृत्ती दवरली, एक पंचायत हे दुकान कशें दवरलें. तेंच्यांनी दोगांयनी सरपंच उपसरपंचान काम धंदो सोडून पंचायत पेट पाणी हे पंचायतीचेर आपलें आयुश्य जगोवप
सकाळी 9 येवप सांजचे 6 वचप आनी इतकेशे आमचे कडेन पुरावे आहा की ज्या तरेन करप्शन केलां तेन्ना लोकांक जाय आसलें की हे सरपंच डेप्युटी सरपंच वचपाक जाय आनी पेशंट सोंपल्या उपरांत वायट दिसतालें की म्हाज्या स्वताच्या गांवांत लोकांक अशें वेडीस धरप पयशा शिवाय काम करप ना पयशे घेतल्या शिवाय फुडें वचप ना तेन्ना हांवें फुडाकार घेवन सगळे जे मेंबर आहा तांकां कन्विन्स केलें तांकां स्वता मेंबरांक पासून खबर नासतना जे कांय ठराव घेतल्यात जे करप्टेड एक्टाक लागता IPCन येता तेजे पाठपुरावो जातलोच पूण लोकांक गांवच्या हो रिलीफ आनी समजता की हे आमचे सगळे मेंबर लोकां खातीर काम करतले आनी लोकांक जाय तशें दितले आनी म्हाजो तांकां आशिर्वाद आसतलो हांव तेंच्या फाटसून आसता आमी सगळ्यांक कन्विन्स करून एक गांवची बरी पंचायत आनी बरें कारण ह्या गांवांत अर्बन रूप येवंक जाय आनी हेज्या खातीरूच आमचे प्रयत्न आसतले आनी तेंचो म्हाका पाठिंबो जाय आनी हांव तेंच्या फाटसून आसतलें